जालोले आज कितले दीस जाले लोक बाबडो तोडमोडटा हिंगा लायनीक लागून 3 पाटी फॉर्म चेंज केली खंयची म्हणटी पयशे हाडटली कोणाको हावस टॅक्स ना तांकांय परतून धाडप हे भाशेन आतां गॅजेट ऑफिसराची सायन जाय म्हणटा पयलीं हिंगा इनकम काडून दिनासलो लोकांक काय बरे भाशेन सिस्टीन जातालें आतां हेजी सायन हाड तेजी सायन हाड हे पेपर चेंज करते हे सारको एक हें जालें गेम जाल्या सारकी हेवपाची गेम जाल्या लोकांक खूंय म्हूण नाचतलो हो लोक खूंय नाचतलो गरीब लोकांक भोंगो दिसता म्हाका काल सावन 2 सांजची पासून लोकांची सायनी मारता परतून गॅजेट ऑफिसर कितें करतलो गरीब लोक कितें करतलो म्हाका हेजो आन्सर जाव चीफ ऑफिसर सायन मारपाक रेडी ना सगळें चॅक करता कितें म्हूण चॅक करता इतले तेम करूना इतले तेम लोकांनी पयशे घेवनाय हे हावस वायफ हाय कितली त्रास काडटाय थोड्यांची घोव बावडे कामां वचनाय थोड्यांक बावडे सॅलरी ना आनी हे पॅन्डेमिका लागून इतली बॅड सिच्युएशन जाला मात पासून सुचुरी दिसना हांकां गरीब लोकांचे आज हाल जालोले म्हाज्यान चोवंक जायना हेणी आमचे मिनिस्टरांनी आमचे MLAंनी एक्शन घेवचें आनी हें बंद करचें आनी बरे भाशेन इनकम दिवचें लोकांक हे भाशेन त्रास काडून न्हू कितले लोक भायल्यान रावता आनी हे आनी ओदीक वायरस मरे म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंग खूंय आहा हिंगा कितें आहा हिंगा कांयच ना देर इज नो रुल्स एंड रेग्युलेशन्स नोबडी इज वर्किंग म्हाका आमच्या म्युनिसिपालिटी स्टाफाचे पासून भोंगा दिसता हिंगा सारको हिंगा कांयच ना हिंगा आतां आनी वायरस म्हाका दिसता सेकंड फेज आनीक लागतलो वास्कून हे भाशेन सिट्युएशन चोयलें हो गरीब लोक बाबडे आयज कितले दीस जाले लायनी रावता आयज यो म्हणटा फाल्यां यो म्हणटा हे डांस मरे सारके इट इज अ डांसिंग गेम गोइंग ऑन इन वास्को म्युनिसिपैलिटी 4 दिन से और फॉर्म चेंज किया 2 दफ़ा हुआ अभी 2 दफ़ा फॉर्म चेंज किया क्या बोला अब पहला बोला एक दूसरा फॉर्म मैरिज सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट सब लगाने के लिए बोला लेकिन अभी चेंज किया है फिर से परसों के दिन एक चेंज किया था अब कल फिर चेंज किया है दूसरा फॉर्म अभी दूसरा फॉर्म लगा के इधर खड़ा है आज कुर्सी भी लेके आया आज कुर्सी लेके आए पैर टूट रहा है खड़ा नहीं रह के बैठने के लिए घर से कुर्सी लेके आया हाँ घर से लेके काय खबर ना गर्दी दिसता ना बाहेर गर्दी आसा गर्दी आहा ते आता सोशल डिस्टन्सिंग बीन काय ना फाल्यां कोणाक कितें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताका ती घरा वचून भुरगीं आसा तेंची तांकां मेळटा कितें तांकां सांगलेलें आसा गजेटेड ऑफिसर आसा पळय तेंची जर सायन पण घेतली डिस्टन्स मेंटेन करपाक जाय जाल्यार तांकां गर्दी करपाची गरज ना डायरेक्ट एप्लिकेशन दिलें की काम सोंपता तांकां येवपाची गरज ना सर पहिली कावन्सिलराची सायन चलताली आता गॅजेटेड ऑफिसराची सायन जाय पडली ना ते स्किमीचे रिक्वायरमेंट न्हू स्किमीन गजेटेड ऑफिसरा फुड्यान तेंचे डिक्लरेशन जे जाय पळय तांकां ते आतां ते चीफ ऑफिसरा कडेन करपाक सोदता ते जर तेंच्यांनी खंयी जर केलें दुसरे कडेन जाल्यार हांगा एप्लिकेशन फक्त कोणी गव्हर्न सुद्दां हाडून दिला पुरो भायल्यान येवपाची गरज ना मॉड्युलिटीज तयार करपाचे आसा कशें करपाचें गॅजेटेड ऑफिसर आयडेंटिफाय करता आमी वॉर्डान कोण कोण जे रावता गॅजेटेड ऑफिसर तेंची यादी काडपाक लायल्या आमी आनी मागीर तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्या वार्डांतल्या लोकांक तेंचेरच मातशी सायन मारून दिवची म्हणून आज सुरवातीक आमी तेंची कितें डिफिकल्टी आहा ती पळयता फाल्यांच्यान ते आपआपले जे आमी आयडेंटिफाय केल्ले गॅजेटेड ऑफिसर तेंचे कडेन वयतात ते डेलिगेटान हांगासर वास्कोन खूब लोक रावता जे गॅजेटेड ऑफिसर आसा पूण काम मडगांव करता किंवा पणजे करता आसतले तेंची यादी जर आमी तांकां दिली कावन्सिलरान दिवपाचें आसा ते मागीर रिक्वेस्ट करतले आनी घरा कडल्यानूच करून हाडटले कितले दीस लागतले ना आयच्यान करूं येता तेंचे आज दीस जातले ते आज गावतले लिस्ट म्हणजे तुम्ही अशें आयडेंटिफाय केला कितले गॅजेटेड ऑफिसर आसा हांवें मागला लिस्ट ते ऑफिसर खूब आसा हांगा तांकां लायनीक रावपाची गरजूच ना आनी बायलांनी हांगा येवपाची गरज ना एप्लिकेशन कोणा मार्फत धाडल्यार जाता